मंकीपॉक्स आंतरराष्ट्रीय चिंतेची जागतिक भौशीक भलायकी आणीबाणीत जावन रावल्या. एचओन जाहीर केला. जाल्यार गोंय राज्यांत आतांमेरेन मंकीपॉक्साच्यो दुयेंती मेळोंक ना. सरकारान तरीकूय राज्यभरात थारायिल्ल्या हॉस्पिटलांनी मंकीपॉक्स दुयेंतीची पुरायेन तयारी केल्या आनी आतां बुस्टर डोस घेवपाचो लेगीत उलो मारला. हालींच्या काळात WHO म्हटल्यार संवसारीक भलायकी संघटनेन नेटान पातळपी मंकीपॉक्स आंतरराष्ट्रीय चिंतेची भौशीक भलायकी आणीबाणी आशिल्ल्याचे जाहीर केला. संवसारीक भलायकी एजन्सीच्या म्हणण्या प्रमाण 75 परस चड देशांनी 16,000 वयर मंकीपॉक्साचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार गोंय राज्यांत आतांमेरेन असले दुयेंती मेळूंक ना. तरीकय सरकारान राज्यांत हॉस्पिटलांनी मंकीपॉक्स दुयेंती मेळत जाल्यार खाटी राखून दवरपाचो आदेश प्रशासनाक दिला. आयकात भलायकी अधिकाऱ्यांक. मंकीपॉक्साचे केसेस आता एक पयलीं केरळा पयलीं डायग्नोज जाली, आता थोडी वाडल्या. आता ताजी गायडलायन्स आमकां आयल्या. ती गायडलायन्स आमी आमचे सगळे मेडिकल ऑफिसरांक आनी IMA प्रायवेट डॉक्टर्साचे बॉडी तांकां सगळ्यांक आमी सर्क्युलेट केला. गायडलायन्सा मंकीपॉक्स केस लायक सर्वेलन्स कशें करपाचें आनी ताजी सस्पेक्ट केस कोण आसता, लायक एनी लिजन, इवन इफ इट इज चिकन पॉक्स, वी वील टेक द सॅम्पल्स अँड वी वील सेंड टू NIV पुणे टू सी वेदर इट इज अ मंकीपॉक्स केस. आनी ताजे अदर गायडलायन्स टू कीप पेशंट इन आयसोलेशन आनी ती सगळी गायडलायन्स आसात. दीस मंकीपॉक्स व्हायरस spreads on close contact. It is not like the COVID virus which will spread very fast, but still the patient needs to be isolated. आमच्या हॉस्पिटलांनी पसून आमी गोवा मेडिकल कॉलेज, SGDH, कांसावली असल्या जाग्यांनी आमी ऑल द हॉस्पिटल्स आमी आयसोलेशन बेड्सय तयार केल्या आनी वी आर टेकिंग CMEs आनी अदर थिंग्स ऑन मंकीपॉक्स व्हायरस. मोस्टली आता सर्वेलन्स, आयसोलेशन हेच गायडलायन्स आसात. सो वी आर फेसिंग डिफिकल्टी बिकॉज एट वन साइड you all are trying to create awareness about COVID and booster dose. At the same time saying you have to follow central government guidelines also. फॉलो करता नाही. Facing any trouble? एअरपोर्ट स्क्रीनिंग स्टार्ट झालं. तिने सांगले नाही खंयचे लिजन कितें असल्या त्या तरेचे पेशंटाचे लायक आतांच डायरेक्टरान सगळें एक्सप्लेन केलें. एअरपोर्टाची स्क्रीनिंग स्टार्ट झालं. एअरपोर्टाची स्क्रीनिंग इज नॉट मॅन्डेटेड. एअरपोर्टाची स्क्रीनिंग ती करतली. एअरपोर्ट डायरेक्टरा आमी ऑलरेडी लेटर केला की सपोज जर सस्पेक्ट केस आयले ताका कितें करपाचें, खंयच्या हॉस्पिटलांत धाडपाचें आनी कोणा इन्फॉर्म करपाचें. आमचो डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी आसा, पयलीं डॉक्टर उत्कर्श चुलो, सो ही इज द नोडल पर्सन फॉर दीस. सो सगळें आमी शेअर केला. कोरोनाचे एक नवे ल्हार येत आसा जाल्यार कोरोनाचो उणाव लेगीत गोंयांत पळोवपाक मेळटा. ह्या खातीर लोक वासीन घेवपाक वचनात. सध्या गोंयांत 79,000 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला. लोकांनी मुखार येवन हो डोस घेवचो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मागला. आयकात. बुस्टर डोस घेतल्यार कांयच गडबडपाची गरज ना एंड देयर नथिंग टू वरी. पूण हे सगळ्या गोष्टी योग्य तरेन मेडिकली आयुष डॉक्टराचो बी वापर करून, मेडिकल ऑफिसरांची वापर करून, आमच्या CDPOचे वापर करून त्यांच्या माध्यमांतल्यान खंय ते लोक जमयतात थंय ते वचून ते एक ल्हानसो टॉक दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर हे जर सक्सेसफूल योग्य तरेन जावंक जाय, ऑल 40 MLAs वी हॅव टू टेक इन टू कॉन्फिडन्स. सो वॉट वी हॅव डिसायडेड, आय विल रायट टू ऑल द 40 MLAs एंड स्पीक टू देम पर्सनली अँड रिक्वेस्ट देम फॉर देअर सपोर्ट. सो खंय तांकां दिसता की आमी करूं शकता, खंयची NGO, खंयची संस्था जर फुडें येता की आनी आयज तुमकां खबर आहा की हे बुस्टर डोस जो आहा हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आनी देश आमच्या ह्या भारत देशानूच आमी हे आमकां फ्री गावता, दुसरे कडेन खंयच फ्री गावना. अँड म्हणूनच इट्स अ वॅक्सिनेशन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट दॅट इज बींग मेड अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री अँड पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आणि ऑल्सो वी हॅव टू सी हाऊ वी आर एबल टू इंटिग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट. सो आय एम ऑल्सो गोइंग टू राइट टू चीफ सेक्रेटरी टू हॅव अ मीटिंग विथ ऑल द अदर सेक्रेटरीज सो ही कॅन देन हॅव अ इंटरॅक्शन विथ दोज रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट्स. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी.